हांवें असेंब्ली भितर उलयता आसतना म्हणिल्लें की ह्या हावसा भितर 40 पैकी एका आमदारान उबें रावन सांगचें की आपले मतदारसंघातले रस्ते बरे आसा। एकलोय कोण आमदार उबो रावन सांगपाक शकलो ना की आपले मतदारसंघातले रस्ते परफेक्ट आसा। PWD मिनिस्टरान कॅटेगरिकल एश्युरन्स दिल्लें आमकां की 34च्या पयलीं सगळे रस्ते आमी रिपेर करतले म्हणून। म्हाका दिसता सरकारान असेंब्ली भितर जी एश्युरन्स दिता ती फुलफील करपाचो प्रयत्न करपाक जाय। कल्वर्ट्स, ब्रिजीस जे पळय आसात त्या सगळ्या कल्वर्ट्साचे आनी ब्रिजीचे सरकारान स्ट्रक्चरल ऑडिट जाता तितले बेगीन करून घेवपाक जाय। कोलवाळ ब्रिजाचे क्रॅक्स दिसतात। आमचो बोरयेचो ब्रिज पळया ताजेय कोणे फोटोग्राफ्स धाडले। बोरयेचो ब्रिजी बरोच वायट कंडिशनाक आसा। PWD मिनिस्टरान ताबडतोब डायरेक्शन दिवन सरकारान ह्या सगळे ब्रिजाचे कल्वर्टाचे ऑडिट करून घेवचें। प्रत्येक कल्वर्टा कडल्यान वयल्यान किंवा ब्रिजा वयल्यान पायपलायन आसा उदकाची, पायपलायनीचे सुद्दां ऑडिट करपाची गरज आसा अशी म्हजी मागणी आसा। पायपलायनी ज्यो मोठ्यो पायपलायनी पळया तो ऑल्टरनेटीव कितें आसा? पणजेच्या शहरांत कॅपिटल सिटी भितर आज स्टोरेज कॅपेसिटी आसा काय ना हे सरकारान चॅक केला काय केन्ना? फॉर एक्झाम्पल उदाहरणार्थ मडगांवांत 10,000 क्युबिक मिटरचो मास्टर बॅलन्सिंग रिजर्वायर त्या काळात आमी बांदून घेतिलो। पणजे कॅपिटल सिटी, पणजेचो तिसवाडीचो पूर्ण भाग हांगा अशे तरेचो रिजर्वायर स्टोरेज कॅपेसिटीचो आसा काय ना? 8 दीस आनी 10 दीस रिपेर करपा लागप दिस शोज द कॉम्पिटन्सी ऑफ द इंजिनियर्स आनी स्टाफ ऑफ द PWD। एक स्पेसिफीक एश्युरन्स आमकां पावर मिनिस्टरान दिल्लें। आमी त्या रेज केल्लो इशू LED लायटिंगाचो। हाफ एन आवर डिस्कशन जाल्लें, सगळ्या आमदारांनी तातूंत पार्टिसिपेशन केलें आनी तातूंत म्हणिल्लें की आमकां स्पेर्स आनी 400 LED फिक्चर्स प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर आपूण सब डिविजनाक दितलो। आज पर्यंत अजून पर्यंत तांणी 400 फिक्चर्स अवेलेबल करून दिवना, स्पेर्सी सारके अवेलेबल करून दिवना। हांव परत एकदां सरकारा कडेन मागतां की एटलिस्ट चवथ तरी लोकांक तुमी काळखांत उडयनाका।